काणकोण तालुक्यातलो करमल घाट मरण घाट म्हण फामाद आसा। घाटार अपघातांची माळ चालूच आसा। परतून परतून जावपी अपघातांचेर आड नदर चलिल्ल्यान काणकोणकार बेजारल्यात। आयकात आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकाराक। काणकोण तालुक्यातलो करमल घाट म्हणजेच मरण घाट म्हणून सामकोच फामाद जाल्लोच आसा। ह्या घाटाचेर दर म्हयन्याक जवळ जवळ 12 ते 13 अपघात जायत आसा आणि हाची जर बारीक जर कारणां पळयलीं जाल्यार बऱ्याचशा कडेन आशिल्ले रस्त्याक अशे डेंजर स्पॉट, रस्त्याचे शोल्डर प्रॉब्लेम आणि त्याच बरोबर असले संबंधितच बारीक प्रॉब्लेम। खरें म्हटल्यार जेन्ना काणकोणाक अशा तरेच्या अपघातान एक व्हडली गाडी अपघात जाली, एक्सिडेंट जालो आणि त्या वेळाचेर एक बायल आनी घोव आगता गेली। त्या वेळाचेर जे जागी जाल्ल्या डिपार्टमेंटान आपल्या एरियेक जितलो लांबीचो रस्तो येता त्या लांबीच्या रस्त्याक खंय डेंजर झोन आसा ते डेंजर झोन आयडेंटिफाय करपाक जाय आशिल्ले, पूण ते डिपार्टमेंट अजिबात करीच ना। उलट जी कामां जी करता ती कामां सगळीं अर्दकुटीच कामां। हांगासर आमी लायव्ह पळयतात, रस्त्याचो करमल घाट हांगासर हो शोल्डर फिलिंगाचें काम चलता, पूण मदींच काम चलता, बरें शोल्डर करता जाल्यार मदीं कांय कडेन गॅप। अशा तरेचें सिच्युएशन सगळ्याच कडेन चल्लां। आणि जेन्ना हे ऑफिसर काम करना म्हणून काणकोणांतल्या कांय लोकांनी ह्या ऑफिसराक लॉक घालून भितर दवरले। त्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आणि सभापतीन सांगले की अशे जे कोण लोक ऑफिसराक त्रास करता तांचेर कारवाई करची म्हणून। सभापतीन जी अशा तरेन लोक जे ऑफिसराक त्रास करता ताचेर कारवाई करता म्हणून सांगले, ही खऱ्यांनीच बरी गजाल। पूण जे ऑफिसर दर म्हयन्याक हजारांनी पगार घेता आणि जे काम करपाक जाय कामां करीच ना, करता ती अर्दकुटी करता, डेंजराची करून सुट्टा, ताजेर एक्शन केन्ना घेवपाची, ताजेर केन्ना उलयतलो हो मोठो प्रश्न। सध्या काणकोणकार आतां होच विशय गंभीर्यान घेवन उलयतात। ह्या अपघातांची संबंधित विभाग गंभीर दखल घेयना, देखून विरोधी पक्ष वांगड्यांनी तिडक उक्तायल्या। आयकात तांकां। अधिकाऱ्याक मातूय पडून आयिल्ल्या काणकोणा जे अधिकारी येतात, बसतात, वतात, तांकां सर्वे म्हणटा तांकां अजून म्हाका खबरूच ना। काणकोणाक आयज जर विचारले कितले अपघात जाले जाल्यार रोड्सां कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना, तांकां लोकांले मातूय पडून गेला। खरें तूं सांगता तें बरोबर आसा, सर्वे जावपाक जाय। एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें, ते टनाचेरच कित्याक एक्सिडेंट जाता, ते शोल्डर भरला म्हूण जाता काय कितें, तो काय बरोबर थंय आमी फिलिंग केलां काय म्हूण जाता काय कितें, हाजेर मातूय खंयच्याच अधिकाऱ्यालोय येना आणि स्थानीक आमदाराचोय तांचो अधिकाऱ्यांचेर वचक ना। फाटल्या दिसांनी कुड्या ह्या वाठारांत एक जोडपी ऑन द स्पॉट तुमच्या डेथ जाल्लो। डेथ जावन सुद्दां आमकां दिसलें जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहाय, PWD हायवे, तेंचेर कितें तरी एक्शन घेतलें। आतां आमी पळयतले गुळ्या टू बेनोडे थंय कितले अशे पॉटहोल्स आहाय, जावं तुगे रोड शोल्डरींग आसा पळय तें सारकें नासा। आमकां दिसलें की थंय वचून तेमी इन्स्पेक्ट करता आसले आनी तेजेर सोल्युशन काडटा आसले। दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी जेन्ना असली इश्यू घेवन आमी ऑफिसान गेल्ले आनी जाप विचारपाक की हें कित्याक केलें ना, तेन्ना आमी लॉक मारले म्हणून आमचेर केसी घालपाचे हो आमचेर ऑब्जेक्शन आसलो आमचो सभापती बाब रमेश तवडकराचो। सर बरें आसा, आमी लॉ हाती घेयलाय म्हणून, बट हांव तुमकां विचारूं सोदतां आयज जेन्ना हे ऑफिसर जे डिपार्टमेंटाक बसलाय, जेई जावन तेमचेर तेमी एक्शन कित्याक घेयलें ना, तेमी सारकी काम करताय, तुमकां दिसता तेमी सारकी काम करतात का म्हणून, हे म्हाजो तुमकां क्वेश्चन आसा। दुसरी म्हणल्यार हांव म्हणटा की जे आमचे लोक आसात, लोक कितें टॅक्स पे करतात, लोकांचे आयदनां टॅक्स पे करतात, कितें एक्सपेक्टेशन धरून की आमकां त्या पयशाचे कितें तरी सारकी फॅसिलिटीज मेळटले, रोड बरे मेळटले, जावं तुगेले हॉस्पिटल बरें मेळटले, रस्ते लायट बरें मेळटले, उदक बरें मेळटलें, पूण अशें तेजें कांयच जायना। आनी जेन्ना आवाज काडटात तेन्ना तुमी आमचेर केस घालपाक लायताय। म्हणून आतां लोकांनी आवाज करप कसो? आमी आसा ते लोकांचे आवाज, आमी स्वता लागून कांयच करनात, आमी आसा ते जे काणकोणचे बऱ्या खातीर जे डेव्हलपमेंट आसा पळय तेमचे खातीर आवाज करतात। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।